पुराय गोंयभर सध्या लोकोत्सवाचो आवाज जाता आणि ह्याच निमतान आमी म्हटले कला आणि संस्कृती मंत्री आसा तांचे कडेन संवाद सादचो आणि म्हाज्या बरोबर आसा गोविंद बाब गावडे. गोविंद बाब, थँक्यू व्हेरी मच. पयलीं तुमी जॉईन जाले. थँक्यू. हांव जाणा तुमी बिजी शेड्यूल सध्या आसा तुमचो. सध्या लोकोत्सव सध्या चलता. आर्ट एंड कल्चराचो एक वन ऑफ द फ्लॅगशीप ब्रँड म्हणा लोकोत्सव. बाकीचे वेगवेगळे तुमी इव्हेंट्स करता, बट हांगा खंय तरी लोकांचो इन्वॉल्वमेंट चड आसता. जनरल पॉप्युलेशनाचो इन्वॉल्वमेंट आसता, आर्टिसन्साचो इन्वॉल्वमेंट आसता, भायरचे जे गोंयच्यान जे मुद्दाम हांगासर येता तांचो इन्वॉल्वमेंट आसता. सो इट इज लायक अ USP फॉर यू. आतां हो 22वा एडिशन जेन्ना जाता तेन्ना तुमची कितें प्रतिक्रिया आसा? आय ऑलमोस्ट इट इज कमिंग टू कन्क्लुजन नाव. प्रदीर्घ 2 वर्सांच्या नंतर अंदू कला अकादमीच्या दर्या संगमाचेर लोकोत्सव गेल्या 30 तारखेक तेजो किक ऑफ जाल्लो आशिल्लो. एकंदरीत सबंद देशभरांतल्यान जवळ जवळ 1200 आर्टिस्ट आनी आर्टिस्टांनी ह्या लोकोत्सवाक पार्टिसिपेट केल्लें आशिल्लें. आनी एकंदरीत ह्या 7 दिसांचो जो फुटफॉल जो आसा तो फाटल्या लोकोत्सवाच्या पेक्षा जास्त आसा अशें पत्रकारिता माध्यमांतल्यान आनी ज्या वेळाचेर हांव संवाद सादतां तातूंतल्यानूय आमकां दिसून आयिल्ले आसात. बरेचशे मंत्री तातूंत भितर त्या लोकोत्सवाक भितर आपली एक फेरी मारून गेल्ले आसात. तांचे कडल्यान बरेचश्यो प्रशंसाय आयकुपाक आयिल्ल्यो आसात. जितले आमचे स्टॉल धारक जे आसात, आमचे आर्टिजन जे आसात, हँडीक्राफ्ट्स जे आसात, हँडीक्राफ्टियन जे आसात, तांकां एक 2 दीस पयलो खंयचीय गोश्ट जर घालता जाल्यार थोडेशें गिरायक नासना आनी तेन्ना एक आर्टिस्टन एक अस्ताव्यस्त जाता. पूण नंतर ज्या वेळाचेर एक संडे येवन गेलो त्या वेळाचेर ट्रेमंडस रिस्पॉन्स, खंय पांय दवरपाक जागो ना. अजुनूय लोकांचो डिमांड आसा की आनी 2 दीस हो लोकोत्सवाचो तुमी ड्युरेशन वाडयचें. पूण आमच्या हातोक्यान भितर ना, कारण सगळे आर्टिजन्स आनी बाकी सगळ्यांनी ट्रेन तिकेट्स बाकी सगळे तेंच्यांनी बुकींग केल्ले आसात. पण डेफिनेटली फुडलो जो लोकोत्सव येतलो तो आमी 8 दिसां जाग्याचेर एखादे 10 दीस आमी करपाक शकता असो तरेचो म्हजोय तसो विचार आसा. कारण येदे व्हडलें आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर आज उबें करतात. दुसरी गोश्ट आसात की अंदूच्या लोकोत्सवात वन ऑफ द बेस्ट आमी स्टेज किंवा जो बॅकड्रॉप जो आसा तेजो सेट जो आसा तो आमी डिझायन केल्लो आसा. ते वेगळे अनुशंगान आमी केल्लो आसात. म्हाका युनीक बॅकड्रॉप किंवा स्टेज आमी डेकोरेट केल्ले आसात. आनी तो एक लोकोत्सवाचो एक फील आज हो फक्त लोकोत्सव आज फ्लॅगशीप अशें आसा तुमी म्हणिल्लेंच आसात, पूण हो एक नॅशनलूच न्ही, तो एक इंटरनॅशनल फेस्टिवल जाल्लो आसा. कारण कित्येकशे ट्युरिस्ट आनी एस्पेशली आमचे इंडियन किंवा गोंयकार भाव जे आज बरेचशे भायर भारताच्या भायर आसात ते मुद्दम ह्या लोकोत्सवाचे टायमींग पळोवन गोंयांत येता आनी त्या लोकोत्सवाचो आस्वाद घेतात. कारण एकाच जाग्याचेर एकाच छताचे सकयल आमकां गेली जवळ जवळ 18 ते 22 राज्याची संस्कृतीचें दर्शन आमकां घडटा. आनी दुसरी गोश्ट म्हणल्यार जितले मोलान अशे तरेचे हँडीक्राफ्ट्स जे आयटम जे आसात ते कितलेशे पटीन त्याची रेट चड आसता ती आज आमकां सवाय भितर ह्या आर्टिस्टाच्या माध्यमांतल्यान आमकां मेळटा. आनी जें आमी उलो मारिल्लो आशिल्लो की गोंयचे मुख्यमंत्र्यान उलो मारिल्लो आशिल्लो, आदरणीय आमच्या राजस्थानाचे गव्हर्नर कलराज सिंगानूय उलो मारिल्लो आशिल्लो की गिरायक जें आसा तें आर्टिस्टांक तुमी दिवचें, जाणे करून आमचो स्वयंपूर्ण भारत आनी स्वयंपूर्ण गोवा हो जो संकल्पना जी आसा ती मूर्त स्वरुपाक इम्प्लिमेंटेशन जावपाक हो खूब एक लोकोत्सव एक आधार जावन आसा. आनी ह्याच दृश्टिकोनांतल्यान आजचे लोकोत्सवाची गवडधड म्हणपाक म्हणटा ती आज सुरू जाल्ली आसा. ओके, गोविंद बाब, आवर्जून विचारपाक सोदता की गोंया भायरच्यानूय लोक स्टॉल्सा खातीर येता. ऑडियन्सान ट्युरिस्टूय आसता, लोकल्सूय आसता, तातूंत कांयच दुबाव ना. भायरच्यान लोक स्टॉल्स घेवपाक येता, घालता हांगासर, प्लस गोंयचेय घालता. हांव तुमकां जर विचारीत की तेंचो भायल्यांचो कसो रिस्पॉन्स आसलो तुमकां, आनी मोर इम्पॉर्टंटली जे गोवन आर्टिसन्साक एक प्लॅटफॉर्म मेळ्ळो आपले थंयसर डायरेक्ट ट्रान्झॅक्ट करपाक किंवा आपल्या प्रोस्पेक्टीव क्लायंटलाक मेळपाक, तो अनुभव कसो आसलो लोकांचो ह्या वर्सा? एकंदरीत भारताच्या विविध भागांतल्यान गोंयकार सोडून जे आर्टिजन्स आयिल्ले आसात, इट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट, डिपेंड्स अपॉन तेंचो तो कसलो आयटम आसा. थोड्या जाणांक तुका गिरायक जावपाना, कारण ती प्रत्येक आवड निवडीचो आनी सवडीचो विशय जावन आसा.
जो गिरायकाचेर आसा. आमी कितलीय जर फॅसिलिटी उपलब्ध सुद्दां जर करून दिली जाल्यार गिरायक जर तर मावन वता तेकाच गर्दी जाता. आनी म्हणूनच अशा आर्टिस्टांक बरेचशे जाणांक बरेचशे गिरायकूय जाल्ले आसात. हांवें बरेचशे आर्टिस्टां कडेन कम्युनिकेशन केलें. त्या वेळाचेर क्वॉलिटी जी आसा पळय न्ही आनी जो आवडणारो जो प्रॉडक्ट जो आसा तेजो खप हो जाताच जाता. त्याच प्रमाणे आमचे गोंयचे मॅक्झिमम जे आर्टिजन जे आसात पळय न्ही ते बारीक बारीक स्टॉल्स घेवन ते गोंयांत बरेचशे कडेन अवेलेबल आसात. विविध फेस्टिवल जे आसात थंय तशे अवेलेबल असतात. पण गोंयचो जो क्युझायन जे आसा जो फूड आयटम जो आसा ताजो ट्रेमंडस खप जाल्लो आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान बाकीचे भायल्यान सुद्दां विदेश किंवा देश विदेशांतल्यान जे लोक येता पळय न्ही ते गोंयच्या स्टॉलां कडेन खुबशी भरळ घालता आसतना आमी पळयलेलें आसा. आनी प्रत्येकाची तशी अपवाद हो आसतलोच कारण 100% आमी सॅटिस्फाय कोणाक करपाक शकना. आनी दुसरी एक गोश्ट आसा ती स्टॉल्स जो आसा तो आमी रेशो जो आसा खास करून आमी आर्टिजन जे आसात त्या आर्टिजनाक आमी प्रिफरन्स दिल्लें आशिल्लें. बरेचशे जाण कितें करतात की म्हाका स्टॉल मेळना म्हणटात. पूण हे लोक कितें करतात हे लोक भायल्यान प्रॉडक्ट विकते घेवन ते हांगसर सेल करतात. हे तो स्वता क्रिएट करना. आनी म्हणूनच अशे लोक जे आसात ते नेगेटीव उलयताले. पूण ताजेर आमी सगळ्योच काही गोश्टी आमी करपाक शकना. आनी म्हणूनच म्हाका दिसता डे बाय डे ह्या लोकोत्सवाक चड रंग भरत वता अशें म्हाका तरी दिसता. ओके, कोविडाचो 2 वर्साचो गॅप पडलो तेन्ना तो काळ तुमी ऑब्वियसली लोकांनी लोकोत्सव मिस केलो. बट आयज जेन्ना बॅक आयले तेन्ना कितकी प्रिपेरेशन आसलें तुमचें जस्ट टू मेक इट बँक काय तुमकां दिसलेलें की मातसो खंय तरी कमी पडटलें? ना तसो प्रिपरेशन आमचें तशें ते ऑन अप टू द मार्क आशिल्लें. कारण आमकां खबर आशिल्लो की आज लोकोत्सव एक ब्रँड जाल्लो आसा. नॉट ओन्ली द गोवाज बट इट इज अ इंडियन ब्रँड जाल्लो आसा. कारण वेस्ट झोन कल्चरल सेंटर ज्या वेळाचेर हो आनी आमच्या गोवा कला आनी संस्कृतीक संचालनालयाच्या माध्यमांतल्यान आमी तें करतात त्या वेळाचेर बरेचशे जे ट्युरिस्ट जे आसात ते लोकोत्सवाक आमी विटनेस जावपाक वतला. कारण इतलो क्लायमेट हो सुद्दां फॅक्टर जो आसा पळय न्ही तो खूब म्हत्वाचो आसा. आनी एकंदरीत गोंयांत खंयचे कार्यक्रम जावप म्हणल्यार गोंयाक विशयी एक वेगळो आदर भाव आसा. आमी म्हणटात अतिथी देवो भव आनी अतिथी देवो भव कशें स्वागत करप हें गोंयकारांच्यान शिकपाचें हें बरेचशे जाणां कडेन हांव जे कडेन वता थंय म्हाका सांगत आसतात. आनी म्हाका दिसता आज पर्यंत म्हजे कला आनी संस्कृतीक संचालनालयान जो कार्यक्रम जो आमी दोळे मुखार दवरलेलो आशिल्लो तो कार्यक्रम परिपक्व जाल्लो आसा अशें हांव म्हणत. ओके, आयज जेन्ना इतक्या दिसांनी हो कन्क्लूड जाता लोकोत्सव तेन्ना अशे गोंयकारां खातीर आनी लोकां खातीर कितें अशें USP आसतलें वेन यू कम टू अ कल्क्युलेशन ऑफ दीस एंटायर इव्हेंट? डेफिनेटली की एक म्हणल्यार म्हजी लोकोत्सव जो आसा आनी कंक्लुजनाची आमी गोश्ट जेन्ना उलयता त्या वेळाचेर ह्या लोकोत्सवान आमी कितें कमयलें आनी आमी कितें गमयलें ह्या दोन गोश्टीचेर आमचेर चिंतन आनी मनन जावपाची गोश्ट आसा. एक गोश्ट म्हणल्यार ज्या वेळाचेर फाटल्या 2 वर्सां पयलू म्हाका दिसता आमच्या गेले कित्येकशे लोकोत्सव जाल्ले आशिल्ले 20 लोकोत्सव तातूंत भितर फक्त एक खंयच्या गोंयकाराक पथकाक आमी पार्टिसिपेशन करून दिताले. पण आज आमी वट्ट प्रत्येक दिसा 2-2 अशे म्हणजे 18-20 ग्रुप्स जे आसात तांकां आमी पार्टिसिपेशन करून दिल्लें आसा. म्हणजेच हो लोकोत्सव कलाकारांचो हो लोकोत्सव गोंयचे कलाकारांचो लोकोत्सव अशे कलाकारांनी आज म्हणिल्ले आसात. कारण तातूंत आमी सगळ्यांचो आस्पाव करून घेतिल्लो आसात. गोंयचे जे आर्टिजन जे आसात तांकां आमी 100% आमी इनवॉल्वमेंट करून घेतिल्ले आसात. आतां तांकां कितलें गिरायक जालें ना जालें हो जर नंतरचो प्रश्न आसा. पूण एटलिस्ट तांकां ह्या लोकोत्सवाच्यान अनुभव मेळ्ळो. आनी जे वेळाचेर अशे तरेचे वेगळे फेस्टिवल्स सबंद भारताच्या विविध माध्यमांतल्यान जाता थंय तांकां एक आमी कितें करपाक जाय इतर आर्टिस्टांच्या स्टॉल्स जे आशिल्ले तांकां आमी कम्पीट जर करतले जाल्यार आमकां कितें करपाक जाय हेवूय आज गोंयचे आर्टिस्ट आज थंय शिकिल्ले आसात. कशें वागप कशें उलोवप कशें गिरायकांक एट्रॅक्ट करप म्हणजेच आमी अशें म्हणपाक शकता की मल्टी लेवल मार्केटींग कशें करप ही एक ज्ञान आज ह्या लोकोत्सवांच्यान आमच्या गोंयच्या आर्टिजनाक आनी तांचे भितर तो एक फियर जो फॅक्टर जो आशिल्लो फियर फॅक्टर कितें आशिल्लो की म्हजो माल खपतलो वा ना खपतलो. पूण तो जो फियर जो फॅक्टर जो आसा पळय तो पयलो तांच्या मनांतल्यान गेल्लो आसा. कारण जशे बाकीचे जशे लोकोत्सवाक जशे गिरायक करतात कारण गिरायक करप ही एक स्कील जावन आसा ते एक टॅक्नीक जावन आसा. ही टॅक्नीक आज ह्या लोकोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान म्हजे स्वताचे गोंयकार शिकिल्ले आसा.
आमी आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय हे फाटलीं काही वर्सां आयकता. म्हाका दिसता तुमच्या डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान फाटलीं 20 वर्सां आमी पळयता ही ऑपॉर्च्युनिटी गोंयकारांक आनी बाकीच्यांकूय बीन, बट मोर इम्पॉर्टंटली गोंयकारांक आपलो खंय तरी प्रोडक्ट थंय दवरपाक आनी ते मार्केट प्लेस करून अवेलेबल करून दिवपाक म्हाका दिसता आर्ट एंड कल्चर हे फाटलीं 20 वर्सां ऑलमोस्ट 2 दशकां हें करत आसा. सो तेजेर तुमकां इट इज लायक एन इन्क्युबेशन सेंटर फॉर यू फॉर ऑल दी आर्टिसन्स इन गोवा. बरोबर, ऑफकोर्स ह्या संदर्भान आमी विचार करता आसतनाच गोंयचे आर्टिस्ट लोकोत्सवाक जेन्ना पार्टिसिपेट जातात तेन्ना 2 म्हयने पयलू ते तयारी करतात आनी तांकां एक उमळशीक लागता की केन्ना लोकोत्सव जातलो आनी केन्ना आमी आमचे प्रोडक्ट जो आसा तेजें आमी प्रदर्शन करतले. डेफिनेटली ज्या वेळाचेर आमी नॅशनल जेन्ना मार्केट जेन्ना आमी पावलां मारतात त्या वेळाचेर वेगळे वेगळे पल्लू असतात. ते पल्लू शिकून घेवन आपूण द बेस्ट दिवपाचो प्रयत्न ह्या आर्टिजनांचे करचो इतलोच म्हजें ह्या वेळाचेर तांकां सांगणें आसा. तुमी म्हटलें की क्रिटिसायज करपी क्रिटिसायज करतलेच, खंय तरी मातशें सगळ्याकूच तुमी सॅटिस्फाय करपाक पावचे ना. टिका ही येतलीच. ज्या वेन्यूचेर ही कार्यावळ जाता फाटली इट्स बीन होम फॉर लोकोत्सव इज कला अकॅडमी आनी दर्या संगम मोर इम्पॉर्टंटली, आनी मागीर सायडीकचो एलायड ग्रावंड तो. फाटली काही म्हयने वर्सां आमी आतां ऑलमोस्ट वर्स आमी आयकता तुमचेर क्रिटिसिजम जाता फ्रॉम ऑपोजिशन की शाहजहां महल मागीर ते बॅरिकेड केला, देट इज सम बॉर्डर आनी आमकां ते पळोवपाक मेळना. आयज जेन्ना जनरल पब्लीक थंयसर त्या लोकेशनाचेर आयली, दर्या संगमान मोर इम्पॉर्टंटली आयली, बिकॉज आय डोंट थिंक बिल्डिंगेन सगळे जाण गेले आसतले कला अकॅडमीच्या वास्तून, बट त्या वाठारांत जेन्ना लोक भोंवले आनी तो मातसो खंय तरी फील जालो. ऑब्वियसली 2-3 वर्सांनी लोक त्या वास्तू कडेन आयले आसतले. सो तो रिस्पॉन्स आनी तो फीडबॅक तुमच्या खातीर एज मंत्री, कित्याक तुमी काही क्रिटिसिजम घेतला, तुमच्या खातीर कितको सुखद आसलो, काय बरो आसलो काय वायट आसलो? अत्यंत महत्वाचो प्रश्न तुवें ह्या मुखार आज मांडिल्लो आसात. आज लोकोत्सव दर्या संगमाचेर करपाचो मुख्य उद्देश म्हणल्यारूच ही कला अकादमीचेर जे कितले क्रिटिसिजम जाताले. खरें म्हणल्यार आमी पयलू 2-3 वेन्यू सोदिल्ले आशिल्ले, पूण ना, दर्या संगम आनी कला अकादमी आनी त्या कला अकादमीच्या दर्या संगमाचेर जे आर्टिजन्स आनी आर्टिस्ट जे परफॉर्म जे करतात तेतून एक वेगळो एक फील आसा. आनी गेली कित्येकशे म्हयने कला अकादमीचेर शहाजाच्या रुपान जे क्रिटिसिजम जर जालें, आज क्रिटिसायज करणाऱ्यांक तेजें उत्तर आज मेळिल्लें आसा. म्हाका बऱ्योचश्यो म्हजे वॉट्सॅपाचेर मॅसेज आसा जे खास करून ह्या लोकोत्सवाच्या निमित्यान कला अकादमी त्यांनी पळयली, भितरूय गेले, कारण आमी कला अकादमीचो मॅक्झिमम जो पोर्शन जो आसा खास करून आमचे युरिनल्स आसा बाकी सगळे आसा ते आमी वापरपाक दिल्ले आसात. आनी साहजिकूच एक जेन्ना दर्या संगमाच्या लोकोत्सवाच्या निमित्तान आयल्लो आसा, कला अकादमी कितें केल्या हाजेर चर्चा तर्क वितर्क हो सद्या जाल्लोच आसा आनी बरेचशा जाणांचेर एप्रिशिएशन केल्लें आसात. कला अकादमी एकंदर संपूर्ण कंप्लीट जाल्ले आसात. फक्त मुख्य ऑडिटोरियम जर सोडलो जाल्यार तातूंत फक्त टेक्निकलिटी गोष्टी ज्यो आसात त्यो खूब माहीर आसतात आनी त्यो खूब फायन ट्युनिंग करप आसतात. सावंड, ताजे AC, ताजे भितर कॅमेराज जे आसात त्यो सगळ्यो काही गोष्टी सद्या इन्स्टॉलेशनाचें काम सुरू आसा. आनी डेफिनेटली जाता तितले बेगीन ही कला अकादमी आमी लोकार्पण करपा खातीर आमी प्रयत्नशील आसात. पूण ह्या लोकोत्सवाच्या निमित्तान म्हाका दिसता ह्या कला अकादमीन कितलोचो फुटफॉल ताणीन कला अकादमी कशी केल्या आनी सगळ्यांनी एप्रिशिएशन केल्लें आसात. क्रिटिसिजम हांव सदांच पॉझिटिवली हांव एक्सेप्ट करता, कारण म्हाका ती खबर आसा, कारण हांव जर घडला जाल्यार क्रिटिसिजमाचो घडिल्लो आसा. आनी ही क्रिटिसिजम म्हजे खातीर खुबश्यो काही गोष्टी बऱ्यो काही गोष्टी करून गेल्ल्यो आसात. पूण क्रिटिसिजम जेन्ना अती जाता त्या वेळाचेर खूब मनाक दुखता, कारण म्हाका दुखना पूण ज्यांनी ह्या कला अकादमीचेर आपलें सगळें ज्ञान बुद्धी आनी जितलो डेडिकेटली ह्या कला अकादमीचेर आपलें सर्वस्व दिल्लें आसात, जेणे करून कला अकादमी बरी जावची. आपले स्वताचे कलेचें मंदिर आसा, ज्या कलेच्या मंदिरांत कितलेशे कलाकारांनी आज परफॉर्म केल्ले आसात, हे कलाकार आज 100% सॅटिस्फाय आसा. हें म्हजें आज म्हाका हो एक मॅसेज आसा. क्रिटिसिजम कोण करता? जेंकां राजकारण करपाक जाय त्याच लोकांनी क्रिटिसिजम केल्या. आज म्हजो तुमकां सगळ्यांक एक प्रश्न आसा, आज पर्यंत खरे जे आर्टिस्ट जे आसात, जे परफॉर्मर जे आसात, त्यांनी ह्या कला अकादमीच्या बांदकामा वयल्यान केन्नाच क्रिटिसिजम करूं ना, कारण तांकां खबर आसा आदली कला अकादमी कशी आशिल्ली आनी आतां कला अकादमी ह्या फावटी कशी जातली हो अंदाज तांकां दोळे मुखार आसा. आनी डेफिनेटली हे आज पेशन्स काडून राविल्ले आसात आनी एकदां कला अकादमी सुरळीत जाली म्हाका दिसता मुखार तांकां फाटीं वळून पळोवपाची गरज ना.
थोडेशी बरी टेस्ट जर करतलो जाल्यार थोडेशें आमी सहन करचेंच पडटलें. थोडें कोडू म्हळ्यार कितें हें आमकां जाणून घेवचेंच पडटलें. हांव त्या कलाकारांक सलाम करता, मानाचो मुजरो करता, जे सातत्यान सरकाराच्या बरोबर रावले, खास करून गोविंद गावडेच्या बरोबर राविल्ले आसात. कारण कलाकारांनी स्वता ह्या कला अकादमीची दुरुस्ती जावपाक जाय, तूं मुखार वच अशें कित्येकशें रिजोल्युशन घेतिल्लें आसात. म्हाका पर्सनली मेळपाक आनी तीच म्हजी खरी उर्बा जावन आसा. कोण क्रिटिसायज करता तांकां क्रिटिसायज करूनी क्रिटिसिजम उत्तर येणाऱ्या काही म्हयन्यां भितर किंवा काही दिसांनी भितर तांकां मेळटलें. जेदे वेळाचेर लोक जेन्ना प्रशंसा करतले तेन्नाच त्या क्रिटिसिजरांक एक उत्तर जावन आसता. पयलीं असली कला अकॅडमी, मागीर तो कलेचो आखाडो जालो आनी मागीर राजकीय आखाडोय जालो. हांव मुद्दम विचारता की युअर ऑडिटोरियम इज द हार्ट ऑफ कला अकॅडमी. थंय सगळे मुद्दम आवर्जून येता. तेजेर तुमचो टायमलायन किंवा डेडलायन कितें आसा? ज्या आयज लोक ऑलरेडी भितर सरले कॉम्प्लेक्सान, पूण तो त्या परत थंय वचून तुमी म्हटलें की वायब बरी आसा. ऑब्वियसली वायब परत लोकांक केन्ना अनुभव करपाक मेळटली? डेफिनेटली म्हाका दिसता आजचो कालूच हांवें रिपोर्ट घेतिल्लो आशिल्लो कला अकादमी संदर्भात. कशें आसा न्ही, जो पर्यंत सावंड टेस्टींग आमी करना, तेजें एकॉस्टीक आमी टेस्टींग करना, तेजो इको आमचो कितलो आसा हो टेस्ट करना, कारण इट इज अ टॅक्निकल गोश्टी आसा. एकदां आमी पयलूच सगळे जर शीट्स आनी डिझायनींग जर इंटेरियर जर केलें आनी बारीकशा कारणा खातीर जर आमकां तें परत जर ओपन जर केलें जाल्यार इट इज अ टायम कन्ज्युमींग आसा. आनी म्हणूनच थोडोसो वेळ लागतलो. पूण म्हाका दिसता आमी एक टार्गेट म्हणजे म्हाका जे टॅक्निकलिटीची टीम जी आसा ताणें एक 40 to 45 days लागतले अशें म्हाका एक संकेत दिल्लो आसा. डेफिनेटली आमी तो दिवपाकूच जाय, कारण इतलें सगळें केलां आसा आनी सावंडूच जर सारको जर जालें ना किंवा ताका खरखरपाक लागलो किंवा ताजो इको सारको जायना. कारण कितें आसा, ती कोणाक खबर आसा, जे फिल्डान हें काम करता म्हणजे तेन्नाच खबर आसा. जेन्ना आमी ओपन जेन्ना आमी सावंड टेस्टींग करता विदावट एनी ऑडियन्स, त्या वेळाचेर दुसरो सावंड येता. ज्या वेळाचेर ती कॅपेसिटी जेन्ना भरता त्या वेळाचेर सावंड टेस्टींग करपाक खूब म्हत्वाचो आसा. सावंड देर आर डिफरंट टायप्स ऑफ सावंड. एक म्हळ्यार आमकां शास्त्रीय संगीताक लागणारो सावंड, तियात्राक लागणारो सावंड, त्याच बरोबर आमकां ऑर्केस्ट्राक लागणारो सावंड, त्याच बरोबर आमकां नाटकाक लागणारो हो सावंड, हो सगळो आमकां बॅलन्स करपाक जाय. आनी दुसरो कशें आसा न्ही, पयलो आमचो मॅन ऑपरेटेड आशिल्लो. आज सगळे काही गोश्टी हें जें आसा पळय एनालॉग सिस्टम आसा, जे कंप्युटर सिस्टम आसा ताका पासवर्ड आसता. ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी शिकून घेवन तेन्नाच आमकां बरे क्वॉलिटीचो सावंड आमकां मेळपा. बट आय थिंक आमचो जो कला अकादमी जो आमी जो सावंड जो घालतलो इज वन ऑफ द फायनेस्ट आनी वन ऑफ द बेस्ट सावंड. इवन महाराष्ट्राच्या थिएटरान सुद्दां असो सावंड ना, असो तरेचो सावंड आमी थंय करपाचो तयार केला. कारण इतलो आमी जेन्ना खर्च करता तेन्ना एका कलाकाराक आनी ऑडियन्स जे त्या हितून दिसतले तेन्ना तांकां तातूंत भितर ते मग्न जावपाक जाय. असो तरेचो जेन्ना कलाकृती किंवा सावंडाची अरेंजमेंट आमी जेन्ना करतले त्या वेळाचेर ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आमी द बेस्ट डिलिव्हरी आमी दिवपाक शकतले असो एक विशय आहा. कारण हांव म्हणटलो द बॅकबोन ऑफ दीस कला अकादमी इन्स्टिट्यूशन इज द सावंड. म्हाका दिसता सगळे जाण पुराय गोंय आतुरतेन रावल्या. काल पर्यंत रावल्ले की कला अकॅडमी कॉम्प्लेक्सान भितर तो तुमी तांकां निमित्त दिलें आनी लोकोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान ते भितर सरले. आतां फक्त उरला की घर प्रवेश करपाचो इन द मेन ऑडिटोरियम दॅट इज द हार्ट ऑफ कला अकॅडमी. म्हाका दिसता ह्या हेजे विशयाचेर हांव गोविंद बाब देव बरें करूं म्हणटात, तुमी वेळात वेळ काडून आमकां दिलो. बिकॉज हांव जाणा हेक्टीक शेड्यूल आसा तुमचो आनी आयज जेन्ना कन्क्लुजन जाता ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल दॅट इज लोकोत्सव फॉर आर्ट एंड कल्चर, जाल्यार म्हाका दिसता आनीक हेज्या पेक्षा बरी खोशयेची गजाल तुमच्या आनीक आसची ना. कितें अशें स्पेशल USP बीन आसतलें जस्ट टू रेज द बार एट द एंड ऑफ द सेरेमनी? तशें USP तशें आजून पर्यंत तशें कांय आमी विचार करूं ना. पण डेफिनेटली ह्या लोकोत्सवाक आमी एक रंग आमी आज भरिल्लो आसा तो म्हणल्यारूच आमचे कलाकारांनी ह्या कले खातीर आपलें जीवन समर्पण केल्लें आसात. जे आमी राज्यस्तरीय पुरस्कार जे जाहीर केल्ले आसात त्याच लोकोत्सवाच्या माचयेचेर फर्स्ट टायम आमी ही एक तांकां एवॉर्ड सेरेमनी आमी करपाक ठरलो आसा बरोबर 4:30 वरांचेर. कारण तेच कलाकार जे कलाकारांनी ह्या लोकमाचयेचेर आपली कला सादर केली आनी त्याच लोकोत्सवाच्या माचयेचेर तांकां एक सन्मान जावचो अशें आमकांय दिसलें. कारण म्हाका दिसता इतिहासांतलें हें पयलें पावल जावन आसा की येदे व्हडले माचयेचेर आनी येदे व्हडले मोठ्या लोकसंख्येच्या उपस्थितीत ह्या लोकांचो सगळ्यांचो सत्कार आनी करतात, जेणे करून एक शाबासकेची थाप जावन आसा, एक गुणगौरव जावन आसा. आनी ह्या गुणगौरव सोहळ्याक आमच्यो
फेमस प्रसिद्ध अश्यो अभिनेत्यो मृणाल कुलकर्णी ह्यो उपस्थित आसतल्यो अशें आजची ह्या सांगता जाता जाता हे लोकोत्सवाची खाशेली एक पूर्वरंगाच्या निमित्तान आमी हो कार्यक्रम मुखार व्हरपाचो तयारी केल्ली आसा. गोविंद बाब, देव बरें करूं तुमच्या फुडच्या राजकीय प्रवासाक आनी ऑब्वियसली आर्ट एंड कल्चरल डिपार्टमेंट जे तुमकां खूब एकदम लागचें आसा तेतूरूय तुमचें फुडें काम अशेंच चालू अशें हेच देवा कडेन मागता. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. प्लेजर इट वॉज.